साळगाव आणि शिवोले मतदारसंघात काँग्रेस कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी गोवा फॉरवर्डाक तेको दितात म्हणून गोवा फॉरवर्ड सांगता। साळगाव काँग्रेसीचे पदाधिकारी जयेश साळगावकाराक सपोर्ट करूंक ताचे बरोबर वावुरतात। जयेश म्हणटा लोक हुकुमशाये आड एकठांय जावन गोवा फॉरवर्डाक हाडटले। दिलीप परुळेकाराची डिफीट सामकी स्टॅम्प आणि सील जावची म्हणून आमचे सांगोळडेचे आणि गिरीचे जे पळय ग्रासरूट्स पळय वर्कर्स आसात आणि पंचायत लेवल जे पळय राजकीय फुडारी पळय आसात ते आज आमचे बरोबर आसात। आणि जी दादागिरी आसा त्यांची प्रत्येक पंचायतीन ज्या प्रमाणे ते वावुरताले जावं ते मागीर स्किमीच्या माध्यमांतून जावं कसले बेनिफिट्स कोणाचे जॉब्स जावं प्रत्येकाचे त्यांनी घात घालपाचो प्रयत्न केला। खंयचो वर्कर जर खंय काम करता तेजी मिसेस जर गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जावं टिचर आसा जाल्यार तांकां ट्रान्सफर करप आनी ही दादागिरी हांव म्हणटा कितपत लोक चलयतले। आमचो एम आसलो की दिलीप परुळेकार जी दादागिरी आसा ही बंद करची आनी हेका कायमचो घरात हाडचो। आनी ह्या आमच्या शिवोले इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रोजगाराचो प्रश्न सोडोवंक मांद्रेकाराक जमले ना। थंय विनोद पालेकार मोठी लीड घेवन येता म्हूण गोवा फॉरवर्ड सांगता। शिवोले खंय काँग्रेसवाले गोवा फॉरवर्डा फाटल्यान रस्तो, दुसरे म्हणजे लायट, तिसरे म्हणजे उदक आणि चौथी बेरोजगारी। ह्या चारूय गोष्टींक तो फेल जाल्लो आसा आणि तेका लागून लोकां मदीं असंतोष पसरलेलो आसा। लोक तिडकल्ले आसात, लोकां मदीं आक्रोश आसा, संताप आसा आणि ह्या संतापाचो उद्रेक 4 फेब्रुवारीक दिसून येतलो। लोक सायलेंट वोट करतले आणि तेका कळचे सुद्दां ना की तो पडलो म्हणून। सगळ्यांक खबर आसा की मांद्रेकार 5000 मतांनी पडटलो आणि बाब विनोद पालेकार 5000 मतांनी जिखतलो लीड घेवन। आता सगळ्यात हातभार लावपा लागिल्ले आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सांग्यार वालकिणी बीजेपीच्यो कॉर्नर मिटिंगो चालू आसात। सुभाष फळदेसाय थंय बऱ्यापैकी तेको मेळटा म्हूण बीजेपीचे कार्यकर्ते सांगतात। वालकिणी जाल्ले बसकेत जेडपीन काँग्रेसीच्या अपेक्षांचो पाडो वाचलो। बीजेपी सरकारान स्किमी करून लोकांचे पैसे लोकांकडेन पावयले। आदल्या सरकारांनी खंय लोकांक फक्त लुटले। अरे इतकी पहिली 27 वर्सां राज केले त्या एकही स्कीम तुम्ही केली म्हणून दाखया। एकही स्कीम दाखयाची सेंट्रलाच्यान काही स्कीम येताल्यो ते कोण तरी बसले आसले त्यांचे थोडे ते कितें आयकनासलेले इंदिरा आवाज आनी कसलो आवाज आसतालो। हांगा कोणालेच एक वोटी अशी उबी जाली हांवें पळयना। हांव 1997 हांव घाटी पंचायतीक पंच जालो तेन्ना हांव पळयतालो आमच्या जाणटेल्यांक 100 रुपये मेळटाले आणि ते 100 रुपये मेळोवपा खातीर 100 पाटी थंय मारताले। मागीर आमी ग्रामसेवक आमी धरून कोणा मेळटा ते थोडे अवघ्या मनशां मेळटाले त्या मनशां मागीर आमी हाडून दिताले। आमी ना जाल्यार ते ग्रामसेवक एक कसो करतालो की 600 रुपये पाहिजे तेन्ना 200 दिवन धाडटालो 400 आपण उडयतालो मागीर ना ते म्हणटालो। अशें गव्हर्नमेंट काँग्रेसीन हांगा चलयले। आमी आतां काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट येता तांकां विचारपाक जाय इतली वर्सां मायनिंग अजून भितर चलताले आणि आमकां सेंट्रलाक 8-9-10,000 प्रत्येक वर्साक इतले रेव्हेन्यू सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक वतालो। आमचे मायनिंग बंद जाला तेन्ना एक दमडी केंद्र सरकारान दिली ना। कित्याक दिली ना बाबा? आयज जे आमच्या घरांत भितर 1,500 येतात 7,000 महिलांक म्हणजे जर जायत प्रत्येक महिन्याक ह्या मतदारसंघा भितर साधारण ते 1,05,00,000 रुपये येतात म्हणजे साधारण 13 लाख रुपया 13 कोटी रुपया एका महिन्याक एका स्किमीचेर येतात। डीएसएसचे साधारण 10 कोटी एका वर्साक येतात। आमचे बाकीच्यो ज्यो स्किमी लाडली लक्ष्मी आमचे 1,900 जाल्यो तांकां 19 कोटी रुपया अरे एका वर्सा भितर साधारण 30-35 कोटी रुपया आमच्या ह्या मतदारसंघात येवपाचे कोण खाताले काय विचारपाक जाय। काँग्रेसीक विचारपाक जाय पांय दोन भितर येता तेन्ना ह्या पयलींचे स्वतंत्र जालें मुक्त जालां तेन्नाच्यान आतापर्यंत हिशोब कर त्या पैसे दवर ते 1,000 दिन भीक घालनाका आमकां। आमदार असो तो वड जायत गेलो आणि गरीब असतो गरीब जायत गेलो। आम्ही गेले ते 5 वर्षाच्या कारकिर्दी भितर तुमच्या आमदाराचे हिशोब तपासात। तुम्ही सगळ्यांनी पेपराचेर वाचले न्ही? आमदार जावचे पयलीं एक सामान्य नागरिक आसा तेन्ना म्हजे इन्कम कितले असले
ते आता साधारण ते 38 लाखांनी वर्साक देवले आसा. 38 लाख. कारण हांवें धंदो खंयचोच केलो ना, फक्त जनसेवा तुमचे आमचे प्रश्न सोडोवपा खातीर प्रत्येक दिसाक आयज जर भाटीगांवा भितर कॅम्प आसा जर जायत फाल्यां नेत्रावळी परत 3 महिन्यांनी ह्या गांवा भितर वाड पूर्ण वेळ 24 तास जनते खातीर दिला. म्हणून गोंयान भितर सगळ्याच्यानी हायेस्ट नंबराच्यो स्किम्स जातात त्यो सांगे मतदारसंघा भितर जातात. वेळी आता मेरेन एकाय आमदारान तरणाट्यांच्या प्रश्नांनी लक्ष घाल्ले ना. स्पेशल स्टेटस आसूं वा बाकीचे मुद्दे सगळ्या पक्षांनी फटयले. तरणाट्यां खातीर आपूण इलेक्शनात देवला म्हूण अपक्ष जुजे फर्नांडीस उलयता. कार्यकर्त्यांक घेवन ताणें घराघरांनी प्रचार सुरू केला. मुठार आपण स्पेशल स्टेटस आठवले आनी गोंयकारांक मोतान जिखोवन ते फटयतात. हांव जाणा शुअर 100% हे स्पेशल स्टेटस मुठाय ते जावपाचें ना. आमगेले रोगत दिवन काण दिता. जायत्या जाणां थोडे आमदार मुठाय गोंयकार भायर गेले. कोणा लागून गेले? फकत हे करप्शना लागून. गोंय पोट भरता गोंयकारांच्या सांगाय तुमी सांगाय आनी काम दिताय हें दिताय तें दिताय म्हूण लोकांक फटयताय आनी हे 500-200 रुपयांनी इकती घेताय. हुंय आहा आमगेले गोंयकारपण. आमी ताका सपोर्ट करता सगळे यूथ मेळोन. कित्याक आमकां यूथूच जाय बसलोलो कित्याक आमची कामां जावं नाल्यार जॉब मेळो कोणाक. हे पावटी आमच्या आर्यालान आमकां वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी घाल्ले घेतले व्हडलेसून. पूण हे पावटी बसल्यात सगळे 12 जाणां आनी आर्यालांतलो हांव फर्स्ट कॅन्डिडेट. आमकां काँग्रेसाचो आसा कॉम्पिटिशन दिवपाचो. बेंजामीन आसा इंडिपेंडंट बीजेपीचो आसा आनी जायते जाण आसात सगळे इंडिपेंडंट बसलेले. आम आदमी आसा. तुमी आर्यालच्या लोकांनी चिंतचें आनी आमच्या ह्या भुरग्यांक मुखार वचपाचो तुमचो रस्तो दाखोवचो आनी तुमी सगळ्यांनी वोट मारचें. ह्या बागाक मारून निवडून हाडचो आनी आमचे भुरगे यूथ म्हणटात आमी बसचे म्हणून. देखून हांव इंडिपेंडंट हे फॉर्म भरून तेव्हा आमकां सिंबल मेळ्ळो बाग. तुमी सगळ्यांनी आर्यालच्या लोकांक कोणूच बसोंक ना म्हणून फर्स्ट टायम बसना म्हणून तुमी सपोर्ट करचो आनी तुमचे वोट फकत हे बागाक मारचे. आमच्या चांपी बाबाक निवडून हाडचे. सगळो लोक चांपी म्हाका म्हणटात. रवीचो फोंड्या घराघरांनी वचून प्रचाराचो पयलो रावंड जालो. फोंड्यात जी कामां जाल्यात ती खंय आपल्या वेळारूच लोकूय तेंच उलयतात म्हणून रवी सांगता. आमदार जालो जाल्यार फोंड्यात 3रो जिल्लो करपाचो प्लान रवीन परत उलोवन दाखयला. एक रावंड जालो पयलो हाऊस टू हाऊस कंप्लीट घरांनी आमी फिरले. सगळे बिल्डिंगांनी फिरले. आमचे कार्यकर्ते भोवले हांव भोवलो सगळे आमी आमचे भोवले सगळे. आमी कॉर्नर मिटींग सुरू केल्यो. आयज 4थे दीस. आयज आमच्यो 6 किलो कॉर्नर मिटींग आसा. मदीं एक भुरगे उमेदीन स्कुटरीन जे आसा रॅली काडपाक सोदता. हे फोंड्यांक जे कितें केलां तितले 100% लोकांक खबर आसा. लोकूच सांगता तुवें जावं हॉस्पिटल बांदलें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदलें कोण म्हणटा फायर सर्वीस बांदलें कोण म्हणटा आतां कॉपरेटीव भवन बांदलां गेस्ट हावस थंय म्हणलां हेणी अर्दें सोडलां मारिनासतना मुद्दम म्हणून अशे तरेन. आनी हे रोड ना जाल्यार आमी म्हणटा आमी हांगासर फोंड्यार रावपाचें नाशिल्लें बायपास करना जाल्यार. हें लोकांचें म्हणणें आसा. म्हणजे हे लोक वयता वयता आमकां आयकूंक मेळटा. पण हे सगळे तरेचे डेव्हलपमेंट विकास ते लोक म्हणटा आमीच केला आनी आमीच केला हें आसा. कित्याक आमी सुरवात केल्ली मुख्यमंत्री आसतना मोदी म्हणटा तेवढे सुलभ शौचालयाचे पयशे आमचे टॅलिफोना वयल्यान काडटा बिला वयल्यान काडटा. पूण हे तेणी आयज पर्यंत जे आसा एक कनेक्शन दिलें ना. म्हाजें हें आसा की हांगा 3rd डिस्ट्रिक्ट जावचो 3रो जिल्लो जावचो. हांव फाटल्या वेळारूय प्रयत्न केले. फायल सरकारा कडेन आसा 3रो जिल्लो जावची आनी तितून काही भाग जे आसा दुसरे सायडीचे भाग घालून ते 3रो जिल्लो जावचो. आनी जी आमची सरकारची जमीन आसा थंय मिनेज फॅक्टरीची ऑपोजीट तेवूय थंय आमी 3रो जिल्ल्याचे कलेक्टरेट थंय बांदपाची आमची हें आसा. म्हागेले तकलेक आसा तशें. घेऊ एक ब्रेक.